लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान 24 ओळी 1 ते 35. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांतल्यो घडण्यो. जेजूची रीती समाधी, देवदूतांचो संदेश. आनी सोनवार जातोच पयल्या दिसा भोव सकाळीं आपणे तयार केल्लें परमळ घेवन त्यो बायलो समाधीशी आयल्यो. आनी समाधी वेली फातर पेल्यान दुखोवलोली तांणी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंदळाक सांपडलोल्यो आसतना ओचितूच लोकलोकीत वस्त्रां न्हेसलोले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी भियोन खाला मान भागायली तेन्ना हांणी तांकां म्हळें, जिवो आसा ताका तुमी मेल्ल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, ताका देवान पुनर्जिवंत केला. गालिलियांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयल्लो ताचो उगडास करात. ताणें अशें सांगलोलें, मनशाच्या पुताक देव पातकी मनशांचे आदीन करतलो, ताका खुर्सार मोरूंक पावयतलो आनी तिसऱ्या दिसा ताका पुनर्जिवंत करतलो. हें सगोट ताचे विशीं देवाची खुशी. तेन्ना तांकां ताच्या उतरांचो उगडास आयलो. आनी समाधी सोरशिल्ल्यो परत वचून तांणी ह्या 11 जाणांक आनी हेरां सोमेस्तांक हें सगळें कळीत केलें. ही खबर धर्मदूतांक सांगली त्यो बायलो ह्यो: मागदलाची मारिया, जुवाना, जाकोबाची आवय मारिया आनी तांच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायलो. तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी तांचें सोत मानलें ना. पूण पेद्रू उठून समाधीशी धांवून गेलो आनी ओडोव घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरलोल्यो देखल्यो. आनी कितें जालें काय म्हूण आपणाच भितर ओजाप जावन तो परत गेलो. एम्मावसाचे वाटेर दोगांशी सांग जेजूचें दर्शन. त्याच दिसा अशें घडलें. तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या एम्मावस नांवाच्या ग्रामांत वेताले. आनी ह्या सगळ्या घडी तांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन चर्चा करतासतना खुद जेजू लागीं सोरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण तांणी ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयिल्ली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त आसलें. क्लिओपास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कितें घडलां? तांणी ताका म्हळें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो. तर इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या
कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडचे आदी ताचे सोमादेशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण सोमादेशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गोळये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोतमानूंक कितले म्हूण जोड मोनाचे मनीस तुमी. देवाचे खुशे पोरमाणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकळो आसल्यात तुमी. मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलेय शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतल्या म्हणसर आपूण वेताले त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचे शीं राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नांच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलोयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर हुलपतलें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटोलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी दोगांनी वाटेर घडलोल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें.